Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Argan tuka sumen Jeju, hoglap tuka sumen Jeju, vandan tuka sumen Jeju, aradan tuka sumen Jeju, महिमा तुका सुम्यान जेजू, स्तुती तुका सुम्यान जेजू, जय जय तुका सुम्यान जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. मगाच्यानो आज हांव जेजूच्या जल्मा थोडीशी जाणवाय दिवंक हांव आशेतां. जेजूच्या येण्या विशयान सरस्पर देवान कशी योजना घाल्ली आनी आमच्या सडवण्या पसत आमच्या पातकां मसत ताचो मोग ताच्या एकल्याच पुताक ताणें संवसाराक धाडून कशी योजना केल्ली ह्या विशयांत हांव इल्लीशी जाणवाय दिवंक हांव आशेतां. क्रिस्ताचें येणें ह्या विशयांत हांव जाणवाय दितां. इसाया प्रवादाच्या पुस्तकांत अवस्वर 9 ओळ 5 हांव आतां वाचतां. कित्याक एक बाळक आमकां जल्माला, एक पूत आमकां दिला, ताच्या खांद्यार अधिकार घाला आनी ताका हें नांव दवरलां, विस्मीत बूत दिनार, पदवेदार देव, सस्नीक बाप, शांतीचो कुंवर. ताचो अधिकार वाडत वेतालो आनी ताच्या राज्यांत सदांकाल शांती आसतली. दाविदाच्या शिवासनार बसून तो आपले राज चलयतलो. आतां हांव निती कळ्ळी, न्याय नितीन आनी प्रामाणीकपणान ते राज तो थीर करतलो आनी सांबाळतलो. दळबारचो सर्वेस्पर आपल्या मोगाच्या बळान हें सगळें करतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. एक बाळ जल्मातलो, देवाचो पवित्र पूत, मोगाचो पूत. आपलो मोगच तो ह्या संवसारान ताच्या भुरग्यां खातीर, ताच्या प्रजे खातीर, ताच्या लोकां खातीर, सडवण्या खातीर, लोकांच्या पातकां खातीर तो संवसाराक धाडून दिवचार आसलो. आनी तो 2020 वर्सां पयलें जेजू ह्या संवसारान जल्मून आयलो आनी तो सगळी ताची सुवार्ता ताणें प्रगट केली. सर्वेस्पराची वाट ताणें प्रगट केली. मोगाच्या न्हू जुवांच्या सुवार्तेंत आमी पळोवचें जाल्यार अवस्वर 1 ओळ 1 वेळा काळा पुर्वी शब्द आसलो, शब्द देवा सवें आसलो, शब्द देव जावन आसलो. वेळा काळा पुर्वी म्हणजे ही भुमी देवान रचच्या पयलें संवसारार अंधकार आसलो आनी अंधकारांत उदक मात्र आसलें. पूण देवान उदक एक जाग्यार केलें आनी भुंय एक जाग्यार केली आनी संवसारान प्रकाश आयलो. जेजूचो उजवाड ह्या संवसारांत आयलो. वेळा काळा पुर्वीन तो देवा सवें आसलो. तो उजवाड, तो जेजू संवसार वेळा काळा पुर्वी देवा सवेंच आसलो आनी ताचो मोग ताणें ह्या संवसाराक पाठयल्लो. सर्व वस्तू ताचे मरिफात रचन जाल्ल्यो. सगळ्यो ह्या संवसारान कितल्यो वस्तू आसात, कश्यो वस्तू आसात, हर एक वस्त देवान ताच्या योजना प्रकार जल्मायली आनी रचलेली खंयचीच वस्त ताचे विणे आयिल्ली ना. खंयचीच वस्त ह्या संवसारांतली देवा शिवाय आयिल्ली ना. ताच्या योजना प्रकार सगळी जल्माली. रचलेली हर एक वस्त ताचे थावन जीव जडलो. हर एक वस्तूंत जीव आसा. भुमीन थावन जल्मल्ल्या हर एक वस्तूक हांगा जीव आसा. मनशाक सयत ताणें रचलें ताच्या सारक्याचो आनी स्वरुपाचो आनी ताका ताच्या नाकापणान देवान स्वास फुंकलो आनी ताका एक जिवी केलो. आनी तो जीवच मनशा कुळाचो उजवाड जावंक पावलो. मनशा कुळाचो उजवाड जावंक पावलो. तो उजवाड काळोखांत प्रकाशता. आमी आतां एक वात पेटोवन दवरल्यार काळोखांत थंय थावन काळोख धांवता आनी उजवाड आमकां मेळटा, उजवाड आमकां पळोवंक मेळटा आनी थंय काळोख आसना. तशेंच काळोखान प्रकाशचो उजवाड ह्या मनशा कुळाक, काळोखान जीवन आसच्या ह्या मनशा कुळाक
जेजू एक उजवाड जावन आयलो. तोच जेजू क्रिस्त जल्मून आयलो. ताका आटापूंक काळोखा निमती जालें ना. खंयच्याच तराचो काळोख, खंयच्याच तरेची वायट खोटी सकत ताका ताच्या निमती आटापूंक जाल्ली ना. तोच जावन असलो उजवाड, सर्वेस्परान धाडिल्लो उजवाड आनी मोग. ओळ 14 आनी शब्द मनीस जालो. तो शब्द देवा समें आसलो. तो मनीस जावन ह्या संवसाराक आयलो आनी आमच्या मदें जियेलो. तोच जेजू क्रिस्त मनशा मदें जियेलो. ल्हानपणांत जियेलो. ल्हान जावन दुबळो जावन तो जियेलो. गद्दनाच्या गोठान, गोरवांच्या गोठ्यान तो जल्मलो. आनी तो राय शिवासनार बसच्याचो असलो राय न्ही. तो ह्या भुमींत सकटांक ताची सेवा करूंक तो जावन तो जल्मून आयलो. शिवासनार ताणें बसयत असले, पूण तो जेजू राय जावन असलो दुबळ्यांची सेवा करूंक, पातक्यांची सेवा करूंक आयल्लो. आनी ताणें ताची सेवा करून ताणें सताची वाट, नितीची वाट आनी उजवाडाची वाट ताणें आमकां दाखयली. सर्गींची वाट ताणें आमकां दाखयली. आनी आमच्या मदें तो जियेलो. आमच्या भशेनच दुबळो जावन ल्हानविकायेन ल्हान मनीस जावन तो जियेलो. बेस्ट मनीस न्ही. शिवासनार बसचो सगळे रास ताचे खण घेवचेच असलो मनीस जावन तो जिवना. आनी कुरपेन आनी सतान भरलेली ताची महिमा आमी देखली. कुरपेन आनी सतान भरलेली, उजवाडान असली कुरपा ताचे थंय आसली. असली जाणवाय ताचे थंय आसली. असलें काळीज ताचे थंय आसलें. महिमा बापाच्या एकल्याच पुताक सहा जाल्ली. त्या एकल्या पुताक मात्र जेजू म्हणल्यार त्या पुताक मात्र, सर्वेस्पराच्या पुताक मात्र ती सहा जाल्ली. खंयच्याय मनशाक न्ही. खंयचोय मनीस हांगा जेजून जियेल्ल्या प्रकार जिवंक सकूंक ना. ओळ 16 ताचे परिपूर्णतेथावन आमकां सर्वांक कुरपा वयर कुरपा लाभल्या. ताचे परिपूर्णते खातीर तो परिपूर्ण जावन हांगा जल्मालो. ताचो जीवच ताणें आमच्या बसत ताणें खुर्सार मारलो. खुर्सार तो मेलो आनी ताचो जीवच ताणें ताच्या रागातच आमचे बसत ताणें वारयलें. आमकां सर्वांक कुरपे वयर कुरपा ताणें लाभयली. दया, मोग, शांती, समाधान सगळें ताच्या थंय आमकां मेळ्ळें. कित्याक धर्मशास्त्र मैजे मरिफात दिल्लें, पूण कुरपा आनी सत जेजू क्रिस्ता मरिफात आमकां आयिल्ली. कायदे वय देवान कायदे आनी उपादेश सगळे आमकां मैजेच्या कालार सावन दिल्ले आसले. पूण ते उपादेश मैजेन जारी केल्ले ह्या संवसारांत देवाच्या लोकां बसत. पूण कुरपा आनी सत आनी मोग तो जेजू थंय आमकां आयिल्लो. तोच मोग जेजू क्रिस्त जावन असलो. इसाया प्रवादीच्या पुस्तकान आमी पळोवचें जाल्यार ओळ 11 थावन अवस्वर 11 थावन ओळ 1 थावन पळोवचें जाल्यार जेसेच्या मुळाक एक कोंब फुटतलो आनी ताच्या पाळांतली एक कोंबरी उपजतली. सर्वेस्पराचो आत्मो ताचेर येवन रावतलो. जाणवायेचो आनी समजणेचो आत्मो तो. जेसेच्या मुळाक दाविदाचो बापाय जावन असलो जेसे. त्या जेसेच्या मुळाक एक कोंब फुटतलो आनी त्या दाविदाच्या मुळाक एक कोंबरी फुटतली. तीच जावन आसा कोंबरी जेजू क्रिस्त. सर्वेस्पराचो आत्मो ताचेर येवन रावतलो. सर्वेस्पर जेजू ताचोच आत्मो ताचेर येवन रावतलो. जाणवायेचो आनी समजणेचो आत्मो तो जावन असलो सर्वेस्परान धाडिल्लो. तो सर्गार थावन सर्वेस्परा थावन देंवन येवच्या तसलो आत्मो जावन असलो. जेजू क्रिस्तान बावतीन घेतना जार्दान न्हंयत तो आत्मो पारव्याच्या रुपार जेजू थंय येवन रावलो. तोच आत्मो पवित्र आत्मो सर्वेस्परान धाडिल्लो. बुद्धीचो आनी पदवेचो आत्मो, सर्वेस्पराच्या शाणेपणाचो आनी भिरांतीचो आत्मो, बुद्धीचो बूद दिनार आत्मो, शांतीचो आनी कुरपेचो आत्मो तो जावन असलो. सर्वेस्पराच्या शाणेपणाचो, सर्वेस्परा थंय आसली ती बुद्धवानकाय, जाणवाय, ती घेवन तो पवित्र आत्मो जेजू थंय आयलो. भिरांतीचो आनी मोगाचो आत्मो तो जावन असलो. सर्वेस्पराची भिरांत ताचे प्रेरण जातली. सर्वेस्पराचे भिरांतच सर्वेस्पराचे उपादेशच घेवन आयल्लो.
ते उपादेश आनी मोग तो घेवन आयिल्लो तोच जेजू थंय आयिल्लो. तो वयर पळोवन न्याय नीत करचो ना, लोकांचें आयकून तो फरमाण मारचो ना, वयर न्याय नीत करचो ना. तो सतान आनी मोगान तो न्याय नीत करतालो आनी लोकांचें आयकूंचो ना. कित्याक जाणवायचो आत्मो ताका प्रेरण दितालो आनी तो आत्मोच सगळें जेजू सांगून दितालो. तो प्रामाणीकपणान दुबळ्यांक न्याय करून दितालो. प्रामाणीकपणान वय मोगान तो बऱ्या मनान न्याय करून दितालो. देशाच्या ल्हानविकां खातीर नितीन निर्णय घेतालो. देशाच्या ल्हानविकां खातीर, ल्हानां खातीर, गरिबां खातीर आनी दुबळ्यां खातीर, पातक्यां खातीर तो नितीन निर्णय घेतालो. सगळे सर्गींचे राज तो परगट करतालो आनी सगळ्या पातक्यांक तो तांचे चुके बसून तांकां बरेपण करतालो, तांकां बरें करतालो. आपल्या उतरांचे बडयेन देशाक तो मार दितालो. वय खंयची झुजाची आयुधां घेवन हातेरां घेवन न्हय, उतरांच्या बडयेन, मोगाच्या आनी उपादेशांच्या उतरांच्या बडयेन, तसल्या बडयेन तो देशाक मार दितालो. आनी ती काळजांक रमतालीं तसलीं उतरां, देवाचे उपादेश आनी जेजूची शिकोवण जावन आसली ती दिवन तो लोकांक सुदरयतालो. आनी जेजू सर्वेस्परा देवा थंय सर्गींच्या राजाक तो ओडतालो आनी आपल्या वाटाच्या श्वासान नश्टांचो नाश करतालो. आपल्या वाटाच्या श्वासान नश्ट्यांचो, पातक्यांचो, हंकाऱ्यांचो तो नाश करतालो. व्हड मनशांचो, देवाचे उतार आयकूंक तयार नासलेल्यांचो तो नाश करतालो. प्रामाणीकपणान ताच्या पेंगटाचो पट्टो जातालो. प्रामाणीकपण, न्याय, नीत ताच्या पेंगटाचे पट्टो जातालो आनी विश्वासीपण ताचो कमर जातालो. वय विश्वास म्हणजे ताचे कमर बांद जाताले. ह्या कमर बांदान तो आमकां तसले विश्वासपण ताचे थंय आसले आनी तो देवा थंय तो मोग देंवन येयल्लो. मातेवाच्या बुकांत आमी पळोवचें जाल्यार अवस्वर 12 आनी ओळ 18 थावन आमी पळया. ओळ 12 आनी ओळ 18 थावन पळया, म्हजो सेवक हांवें वेंचून काडलेलो, म्हज्या मोगाचो म्हाका भोव मानवाल्लो. म्हजो सेवक म्हणटा, तेज्या खाशा पुताक ह्या संवसारांत आयिल्ले तेन्ना म्हजो सेवक म्हणटा. तो सर्वेस्पराची सेवा करूंक ह्या संवसाराक आयिल्लो, न्हय ताचे कायदे दाखोवंक, ताची व्हडवी काय दाखोवंक, ताची ग्रेस्त काय दाखोवंक, ताचें सिंहासन दाखोवंक न्हय आयिल्लो. तो तेजें राज दाखोवंक, तो राय म्हूण दाखोवंक हांगा आयिल्लो न्हय. तो राय जावन आसलो, सर्गा संवसाराचो राय. तो ही भुमी, ही पृथ्वीच ताची जावन आसली, पूण तो रायपणाक आशेवन नासलो. तो एक दुबळो जावन दुबळ्या मदें आनी पातक्या मदें जिवंक म्हणून ह्या संवसाराक सर्वेस्परा थावन तो देंवून आयिल्लो. ताचे म्हजो प्रेरक आत्मो हांव धाडटालो. परत हांगा सर्वेस्पर सांगता, ताचेर म्हजो प्रेरक आत्मो धाडटालो आनी तो म्हजे तीर्प सर परजांक पाचारतालो. तो झगडचो ना, तो बोबाट मारिचो ना, रस्त्यांनी व्हडल्यान भाशणां करचो ना, बोबाट मारचो ना, राग करचो ना, झगडचो ना, बोबाटी घालचो ना, व्हडली भाशणां करचो ना. हांव राय म्हूण कोणाक भाशणां करचो ना, कोणाक ऑर्डर दिवचो ना. तसलो रस्त्यांनी व्हडल्यान भाशणां करचो ना, नरगून गेल्लो चिवो तो मांडचो ना, मोडचो ना, मिणकूची वात पालवचो ना. नितीक जैत लावासर तो असो चलतालो. ताच्या नांवाचेर राष्ट्रां ठेवतलीं बरवसो. ताच्या नांवाचेर बरवसो दवरतलीं. संवसाराचे सर परजा आनी सर राष्ट्रां, सर देश ताचेर बरवसो दवरतले, ताचेर भावाट दवरतले आनी जेजूच्या ह्या सर्वेस्पराच्या कायद्यांनी ते चलताले, ताची नियमां ते पाळटाले आनी संवसारांत जियेतले. इसाया प्रवाच्या पुस्तकांत आमी पळोवचें जाल्यार परत अवस्वर 7 14 आनी 15, अवस्वर 7 ओळ 14 आनी 15.
एक तरणाटी स्त्री गर्भे जातली. आज हांगा दाखयला मोरी माय गर्भे सरली आनी एक तरणाटी स्त्री जावन आसली. ती पवित्र जावन आसली, देवाच्या कृपेन भरलेली आसली. ती आज हांगा इसायाच्या प्रवाच्या बुकांत पयलेंच आमकां दाखोवन दिला. एक तरणाटी स्त्री गर्भेस आसा, ती एका पुताक जल्म दितली आनी ताका इमानुएल म्हूण नांव दवरतले. वायट सोडूंक आनी बरें विंचूंक भुरग्यांक कळीत जायसर तो धंय आनी म्होंव खातालो. वय प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. एक तरणाटी स्त्री गर्भेस जातली. तरणाटी स्त्री गर्भेस जावची म्हणल्यार एक विचित्रच. खंयच्याय दादल्याचो संबंध नासतना ती पवित्र आत्म्यान भरून ती गर्भेस जातली आनी देवाच्या पवित्र पुताक जेजू क्रिस्ताक ती जल्म दिवचार आसली. आनी तिणें 2020 वर्सां पयलें जल्म दिलो आनी ती एक पवित्र जावन ह्या संवसारांत उरली. ती देवाच्या उतरां वयर भरवसो दवरून आसली, भावार्थ दवरून आसली आनी ती जेजू क्रिस्ताक तिणें जल्म दिलो. मिकाच्या बुकान पळोवचें जाल्यार परत आमी अवस्वर 5 आनी वळ 1 थावन. पूण तूं बेतलेहेमा एफ्राता, जुदाच्या कुळयामध्ये तूं एक भोव ल्हान. जेजू बेतलेहेम शारांत जल्मलो आनी जुदाच्या कुळयामध्ये एक भोव ल्हान ती कुळी जावन आसली. तरी इस्रायेलाचेर राजवट चलोवचो तो आसा तो. म्हाका तुजे थावन जल्मतलो ताचो आराम न्हय आतांचो. वय जेजू जल्मालो पूण ताचो आराम आतां न्हय आसलो. ही पृथ्वी सृश्टी जावच्या पयलें सर्गींच्या राजान देवाचो पूत तो जावन आसलो आनी देवाचो पूत ह्या संवसाराक येताना तो कुडी रक्ताच्या मासाचो तो जावंक पावजे आसलो आनी रक्ता मासाचो तो जावन ह्या संवसारान जल्मून आयलो. न्हय तो आत्म देवाच्या बराबर समासम आसलेलो न्हय, तो जावन आसलो तो कुडी रक्तान जल्मूंक आनी तो कुडी रक्ताच्या मासान जल्मून तो आयलो. म्हाका तुजे थावन जल्मतलो ताचो आरंभ आतांचो न्हय, बगर भोव पुर्विल्ल्या काळाचो. ही सृश्टी रसच्या पयलेंच ह्या संवसारांत काळोख आसलो आनी उदक आसलें. त्या उदका वयर झोंपया मारून देवाचो पवित्र आत्मा आसलो. तोच जावन आसलो देव, तोच जावन आसलो जेजू आनी तोच शब्द ह्या संवसारांत आसलो आनी तो शब्द आसलो तो मनीस जावन जल्मालो. देखून प्रसूत जावची आसा ती प्रसूत जायसर सर्वेस्पर ताका सांगतालो. उपरांत ताचे उरलेले भाव इस्रायेली तशी परतून येताले. सर्वेस्पराचे पदवेन आनी आत्म्या आपल्या देवाच्या नांवाच्या प्रतापान तो थीर रावतलो आनी आपल्या हिंडाक चरयतलो. तो गवळी जावन जल्मालो. आपल्या देवाच्या हिंडाक, देवाच्या परजेक, देवाच्या लोकांक तो बरी खबर घेवन आयलो ह्या संवसारांत. आनी तो जल्मून सगळ्यांक सर देवाच्या भुरग्यांक ताणें बरें केलें. पिडाशिडां बरी केली, सर थराची पिडा ताणें बरी करून ताणें जेजून सर्गींच्या राजाक आपयलें आनी ताची भुरगीं जावन आसली ताणें विंचून काडली भुरगीं ताची. तो थीर रावतलो आनी आपल्या हिंडाक चरयतलो. ती सुरक्षीत वस्ती करतली, कित्याक तेन्ना थावन ताची पदवी पृथ्वेच्या सिमा पर्यंत पावतली आनी तोच शांती जातलो. सगळी सुवार्ता जेजूची पृथ्वेच्या सिमा थावन एका कुशीन आनेक कुशीन, एका पंथा थावन आनेक पंथा पर्यंत सगळी परजळटली आनी सुवार्ता पावतली म्हूण देवाचे उतार हांगा सांगता इसायाच्या प्रवाच्या पुस्तकान. आनी तो शांती जातलो. तो शांतीचो कुंवर सगळ्या संवसाराक ताचे थावन शांती मेळटली. ताची सुवार्ता परगट जातली संवसाराच्या मुल्या पर्यंत आनी ती परगट जावनूच आसा. आनी आज जेजूक पातयल्ले आज शांती समाधानान जीवन आसात.
देवा थंय परतून आसात, देवाक लागीं सर नासात. अशें जेजू ताच्या भुरग्यांक एक करता, एकवटायता. तो गवळी जावन ह्या संवसारांत जियेलो, ल्हान जावन तो जियेलो, दुबळो जावन तो जियेलो, आनी आज ताची शांती, ताची सगळी सुवार्ता सगळ्या संवसारांत परगट जावनूच आसा. मातेवाच्या बुकांत आमी पळोवचें जाल्यार परत अवस्वर 1 आनी ओळ 21 ती एक पुताक प्रसूत जातली, तुवें ताका जेजू म्हूण नांव दवरूंक जाय, कित्याक तो आपले परजेक तिच्या पातकांतली सोडयतलो. आनी जेजू आमकां आमच्या पातकांतले आमचें सडवण दिवंक आयिल्लो, ताच्या मोगान आमकां भरूंक आयिल्लो, ताच्या जाणवायेन सर्गींचे राज तो प्रचार करूंक आयिल्लो. आनी मरी माय जेजूक जल्म दिवंक पवित्र आत्मो आयिल्ल्या तेन्ना ताका अशें सांगता, जेजू म्हूण ताका नांव दवरूंक जाय, कित्याक तो आपले परजेक तिच्या पातकांतली सोडयतलो. हें आनी पवित्र आत्म्यान मरयेक केल्लें बसवणें. आनी मरी पवित्र आत्म्याच्या बळान ती, पवित्र आत्म्याच्या देण्यान ती गर्भेस जाली. हें सगळें घडलें पूर्ण जावच्या प्रवाद्या मारिफात सर्वेस्परान म्हणलें तें. एक अंकुर चली गर्भेस जातली आनी एक पुताक प्रसूत जातली. वय एक अंकुर मरी गर्भेस जातली म्हणून इस्रायेलच्या प्रवाद्याच्या पुस्तकांत बरयल्लें आसा. सुमार एक 400-450 वर्सां पयलें देवान हें येवजन घाल्लें आनी इसाया प्रवाद्याक कळयल्लें. आनी त्याच प्रकार जेजू जल्मून आयलो आनी ताका इमानुएल म्हूण आपयतले. ताका इमानुएल म्हूण आपयतले. इमानुएल म्हणल्यार देव आमचे सांगता म्हूण अर्थ. इमानुएल म्हणल्यार देव आमचे सांगता. जेजू आमचे सांगता. जेजू आमचे बसत आयिल्लो, तो आमचे सांगता रावंक आयिल्लो संवसार सरा पर्यंत, आनी आमची कूड ह्या संवसारांत थावन वेता पर्यंत तो आमचे सांगता आसता. ताच्या उपरांत ताच्याच राजान, ताच्याच सर्गींच्या राजान आमी पावतेल्या आनी तो सदांकाल ससनाच्या ससनाक आमच्या सांगाताच उरतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. जेकारियाच्या बुकांत आमी आतां परत पळोवचें जाल्यार येवचो आसा तो शांतीचो राय, तो जेजू क्रिस्त जावन आसा. तोच जेकारियाच्या बुकांत अवस्वर 9 ओळ 9 शिवनाचे दुवे व्हड उल्हास कर, जेरुजलेमाचे मद दुवे संतोषान बोब मार. पळय तुजो राय तुजेशी येता आनी तो नितीवंत आनी जैतेवंत. तो खालतो आनी गाडवार बसून येता. गाडवाच्या पोरार, गाडवाच्या तरूण पोरार बसून तो येतालो. वय जेजू गाडवाच्या पोरार बसून तो आमकां शांती हाडटलो म्हूण जेकारियाच्या बुकांत बरयल्लें आसा. हें सगळें येवजन सर्वेस्परान पयलेंच घाल्लें आसा. कित्याक लोक हांगा पातकान बुडून गेल्लो संवसारांत आनी हर एक वेळा जेजूक देवाक तो विसरतलो आनी तांची येवजनां घालून जियेतलो. तांच्याच खुशा प्रकार जिवन आसलो. देवाचे उपादेश पाळण नातलो. तांची मर्जी करून तांकां कशें जाय तशें लोक जिवन आसलो आनी देवाक विसरून वेतालो. पातकान बुडून गेल्लो लोक. एफ्राइमाचे रथ आनी जेरुजलेमाचे घोडे तो नाच करतालो. असले पातकांत आनी जेरुजलेमाच्या हर एक खोटेपण तो नाच करतालो म्हणटा सर्वेस्पर. एफ्राइमाचे रथ, व्हडले व्हडले रथ, व्हडले व्हडले राय, देश चलोवचे आनी गांव चलोवचे राय, आनी ते तसल्या देशांत चलचे खोटेपण तो नाच करतालो. झुजाचे दोणू तो मोडतालो. झुजाक लायलेले एकामेकाक नाच करचे आसले दोणू ते नाच करतालो आनी राष्ट्रांक शांती परगडतालो. वय जेजू आयिल्लो शांती परगटूंक.
मोग दिवंक आमकां पातकान थावन सडवण दिवंक तो आयिल्लो. ताचें साम्राज्य दर्या थावन दर्या पर्यंत आनी युफ्रेटीस न्हंय थावन पृथ्वेच्या सिमा पर्यंत पावताली. ताचें राज संवसाराच्या मुल्या पर्यंत पावला, आजुनूय पावून आसा. कोणाक आतां जेजूची सुवार्ता मेळूं ना, ती आतां आजून मेळूं ना. ताच्या पयलें अंत येवचो ना म्हूण आमकां कळीत आसतलें. कित्याक सगळ्या संवसारांत देवाची सुवार्ता प्रगट जावंका, जेजूक प्रगट जावंका. जेजू सर्वेस्पर देव एकलोच आमचो देव, आमचो रचणार, आमचो सडवणदार म्हूण सगळ्या संवसाराक प्रगट जावंक आसा. आजून प्रगट जावनूच आसा. लुकाच्या बुकांत आमी पळोवचें जाल्यार परत लूक 2 आनी वळ 4 थावन आमी पळोवचें जाल्यार थंय जेजू गोरवांच्या खावणे जल्माता. जुजे दाविदाच्या घराण्याचो देखून गालिलेयाच्या नजरेत शहरांत थावन जुदेयांत आसलेल्या दाविदाच्या शहराक बेतलेहमाक आपलें नांव दाखल करच्याक तो गेलो. त्या वेळार जुजेक तांच्या गांवांनी वचून लोकांक नांव दाखल करूंक आसलें. आनी जुजे नजरेत शहरांत थावन जुदेयाच्या त्या दाविदाच्या शहरा बेतलेहमाक गेलो. आपलें नांव थंय दाखल करूंक आसलें ताका, आनी तो गेल्लो. ताचे लागीं खारार जाल्ली ताची पतीण मरी ताचे सांगाता गेली. हय, ताचें खारार जाल्लें. खारार जाल्ल्या ताच्या मायेक मरयेक, जेजूच्या मायेक तो घेवन वता. तवळ ती भरलेली गर्भीण, ती जेजू प्रसूत जावच्यार आसली, गर्भेन भरलेली ती जावन आसली. ती थंय आसतना तिचे प्रसूतपणाचे दीस भरती जाले आनी ती आपल्या प्रथम भुरग्याक एक पुताक प्रसूत जाली. आनी थंय पावले तेन्ना तिचे प्रसूतपणाचे दीस लागीं पावले आनी ती प्रसूत जाली. ताका तिणें फळी आनी गुट लावन एक खावणें न्हिदयलो, कित्याक छत्रांत तांकां जागो मेळ्ळो ना. पळया, हांगा छत्रांत सयत जेजू जागो मेळ्ळो ना. प्रसूतपणाचे त्या घडये मरयेक जागो मेळ्ळो ना. तिका गोरवांच्या गोठांत जेजूक जल्म दिवचें पडलें. पळया, कितले ल्हानपणांत जेजू जल्मालो, गोरवांच्या गोठांत जल्माचें पडलें. कित्याक हें देवाचें येवजनच जावन आसलें, गोरवांच्या गोठांत जल्मूंक. तेणें रायाच्या रावळेरांत जल्मा येत आसलें. तो राय जावन आसलो, सर्ग संवसाराचो राय, ह्या पृथ्वेचो राय जावन आसलो. पूण तो शांती समाधान हाडूंक आयिल्लो, मोग घेवन आयिल्लो. ससनाक तो ताचो मोग दाखोवंक आसलो. दुसऱ्यांची सेवा करूंक येयल्लो, ल्हानाची पातक्यांची तो सेवा करूंक येयल्लो. पातकांत थावन बगसून सर्गीच्या राजाक वाट दाखोवंक तो आयिल्लो. सर्वांची पिडा तो गूण करूंक आयिल्लो. मोग, शांती, समाधान, सडवण सगळें तो घेवन आयिल्लो. ल्हानपण जावन तो ल्हान सेवा दिवंक दुबळ्यांक, पातक्यांक, नेणाऱ्यांक, साकटांक तो सेवा करूंक म्हूण आयिल्लो. आमकां पातकांत थावन हांगा रुपांतर जावन देवाच्या सर्गीच्या राजाक तो आमकां व्हरूंक आयिल्लो. ती वाट आमकां सताची वाट, जिविताची वाट तो दाखोवंक आयिल्लो. आनी तो गोरवांच्या गोठांत जल्मालो. पूण ताचे उपरांत आमी आतां पळोवचें जाल्यार क्रिस्ताच्या येण्याचो अंत कशें येता म्हणून आमकां कळीत जाता. मातेवाच्या बुकांत आमी पळोवचें जाल्यार अवस्वर 24 3 थावन 14 पर्यंत हांव वाचता. उपरांत तो ओलिव्हे दोंगरार बसून आसतना शीस ताचे सशी येवन घुटान विचारी लागले, सांग आमकां ह्यो संगती केदाळा घडटल्यो, संवसाराचो अंत केदाळा जातलो म्हणून शीस जेजू लागीं विचारतात. जेजू सुवार्ता प्रगट करून आसलो 3 वर्सां जावन सगळ्यांनी ताची सुवार्ता, ताचो मोग तो प्रगट करून आसलो. आनी तेन्ना शीस ताचे लागीं विचारतात, तुज्या अखेरेक घडयेचे निमाणें तूं येण्याचो घडयो कश्यो येतल्यो म्हूण विचारतात.
तुज्या येण्याचो अंतकाळ लागीं पावला म्हणल्याचो गुर्त कसलो. होय, आमकां गुर्त जायचे. आमकां जेजू थंय अंतकाळ येवचो कसो घेवन म्हूण आमकां पयलेंच गुर्त जायचे. कित्याक आमी देवा थंय पयस गेल्ले आसात. त्या वेळार आमी जेजू लागीं वचूंक आशेता. तेदोळ पर्यंत आमकां जेजू नाका, देव नाका, कांयच नाका जालां. कित्याक तो पर्यंत आमी संवसारांत खावन जेवन गम्मतां मारून संतोशान दीस काडूंक आशेता. आनी निमाणे घडये आमकां कश्ट आयिल्ल्या वेळार मात्र आमकां जेजूचो उगडास येता. तशेंच आपोस्तले सांगतात ती घडी आमकां केदाळ येता म्हूण सांग म्हूण. कोणेय तुमकां ठकयन अशें चत्राय घेया. 7 जाण म्हजे नांव येतले आनी आपुणूच क्रिस्त म्हणून जायत्यांक ठकयतले. वय आमी आज तेंच करून आसा. ताच्या कडेन मागण्यांक वसा, हाच्या कडेन मागण्या वसात. ताणें मागल्यार मेळटा, हाणें मागल्यार मेळटा. ताणें मागल्यार आमचे कश्ट परिहास जातात. त्या प्रिचारा कडेन गेल्यार आमचे कश्ट परिहास जातात. आनी कोणा कडेन गेल्यार परिहास जातात. पूण आमी खुद्द जावन मागूंक तयार ना. आमी जेजू सरशी वचूंक तयार ना. पयस रावन आमी सगळ्यां कडेन मागूंक तयार आसा, मागून सांगूंक तयार आसा. कित्याक आमकां भावार्थ ना. जेजूचेर आमी भावार्थ दवरूं ना. आजय तेंच जावन आसा, तशें चलून आसा. लागशिल्ल्या गांवांनी जातात त्या लढायांचो आवाज आनी पयशिल्ल्या गांवांनी जातात त्या झुजांची खबर तुमी आयकतल्यात. तवळ तुमी आकांचे न्हय. होय, सर गांवांनी झुजां जातालीं, बैकाम जाताले, कश्ट येताले, अनवरां येतालीं आनी खावंक जेवंक सयत मेळचें ना. तसले दीस येताले. तेन्ना जेजू हांगा आसा, थंय आसा म्हणून सांगल्यार तुमी आकांचे न्हय म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. ह्यो संगती घडा जायच. ह्यो संगती सगळ्यो संवसारांत घडोवंकूच आसात आनी आज त्यो घडनूच आसात. देश देशाचेर, राज्याचेर झगडून आसा. केदाळा झूज करचें म्हणून राखून आसा. आज नाश जावचें आसलीं आयदां संवसारांत मनशान सोदून काडल्यात. सत्यानाश जावचें आसलीं आयदां संवसारांत सोदून काडल्यात. ही सगळीं घडोवनूच आसात आनी घडा जायच म्हणटा. सगळ्यांनी आजकाल दुकोळ पडतात, आवरां येतात, गुडे कोसळून पडतात. पूण तुमी भिया नाकात म्हूण जेजू सांगता. तरी तितल्यार भितरच अंत आयलो म्हूण न्हय. राष्ट्रांचेर आनी राज्यांचेर झुजाक देंवतले. थंय हांगा दुकोळ पडटलो आनी भूंयकंपण्योय जातल्यो. तरी हे सर नवो काळ जल्मातना येतात त्यो येणो म्हणयेत. हे सगळ्यो आमकां गुर्त जावन आसात. जेजून सांगलें आमकां येणो दाखय म्हूण आपोस्तलांनी सांगलें. केदाळा येतात त्यो आनी ह्यो सगळ्यो आपोस्तलांक जेजू सांगता अशें अशें जातालें म्हणजे. पूण आमी भिवची गरज ना. आमकां तें कांय जायना. कोण जेजू सांगत आहा, जेजू सरशी आहा, जेजूक वळखता, जेजूच्या उपदेशान आनी जेजूच्या कायद्यांनी चलता, देवाच्या कायद्यांनी चलता, तर आमकां कांय जावचें ना. कित्याक जेजू आमच्या सांगाताच आसता. आमकां कसलेच कश्ट अनवरां येवंक तो सोडिना. तरी हे सर नवो काळ जल्मातना येतात त्यो येणो म्हणयेत. तवळ तुमकां दगदूंच्या धर दिताले आनी तुमकां जिवेशी मारताले आनी तुमी म्हजे पाटलावदार देखून सर गांवचो लोक तुमकां द्वेश करतलो. त्या वेळार 7 जाणांचो भावार धंडळतलो. एकामेकाक ते विकृत करतले आनी द्वेशितले. तवळ 7 फटकिरे प्रवादी उरतले आनी जायत्यांक ठकयतले. आनी हे खोटेपण सगळ्यान चडांत वेता. एकामेकाचो मोग शेळयतलो. पूण शेवट पर्यंत थीर रावता तो बचाव जातलो. आज आमचो मोग एकामेकाचो मोग शेळयला. आमी एकामेका आवय बापाय, भाव भयणी, आमचे कुटाम, आमची म्हणचे आमी वळखून घेवंक तयार ना. आमी आमच्या कामाचेर पडल्या. आमच्या जिन्नाचेर, आमच्या बुदवंतकायेचेर चलून आसा. कोणीय आमकां नाका जाला. आमचे एकामेकाचो मोग करूंक आमकां नाका जाला. केदाळ आमी एकामेकाचो मोग करना की आमी जेजूचो मोग करना म्हणून आमकां हें कळीत जाता. आनी समेस्त परजांक सत कळीत जावचे खातीर राज्याची सुवार्ता सगळ्या संवसाराक परगट जाताली आनी उपरांत येतलो अंत. सगळी सुवार्ता सगळ्या संवसाराच्या मुल्यांत परगट जाता पर्यंत अंत येवचो ना. सगळ्या संवसाराच्या मुल्यांनी परगट जाताली. ताच्या उपरांत अंत येतलो. मनशा पुताचे येणे 29 वाचता. त्या दिसाचे संकश्ट काबार जाल्लेच. सुर्याक काळमान पडटली, चंद्र
उजवाड दिवचो ना, नेकेत्रां मळबार थंच सकला पडटलीं आनी अंतराळाच्यो शक्त्योच हालतल्यो. तेदवा आकाशी मनशापुताचो घुर्त दिसतालो. तवळ संवसारांतलो सर परजा विळाप करतल्यो आनी मनशापुताक व्हड पदवेन आनी महिमेन अंतराळाच्या कुपांचेर येता ताका देखतल्यो. व्हडल्या तुत्तुरेच्या वचपान तो आपल्या दुतांक धाडटलो आनी ते संवसाराच्या चाराय कुशींनी थावन दिगांता पर्यंत ताच्या विंचलेल्यांक जमो करतले. वय प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. अखेरेच्या निमाण्या दिसांनी जेजू दुतांक धाडटलो आनी सर ताच्या भुरग्यांक ताचेर पातळणी दवरल्यान ताचेर भावार्थ दवरलेल्यांक एकठांय करतलो आनी सर्गींचें राज तांचें जातलें. होय, तर आज आमी आमचें राज, जेजूचें राज तें पळोवंक आमी फाव करया. आमी ह्या संवसाराची न्हय आसात. आमी सगळे जावन आसात जेजूच्या राजाची, सर्गींच्या राजाची भुरगीं जावन आसा. त्या प्रकार आमी चलया, देवाचे उपादेश पाळया, सर्गींचें राज जोडया आनी आमकां सगळें देव शांती समाधान धैर्य बळ कृपा हांगा दितालो. आमी भावार्थान थीर रावया. आमचे निमाणे दिसा पर्यंत जेजू कडेन मागया, भावार्थान थीर रावया आनी संतोशान शांती समाधानान जेजूच्या उतरांचेर आमी ह्या संवसारात जिवंक आशया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांव आमी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया.